दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर जमल्या, अर्गा बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचे तुवें वतल्या कुरपे देण्यापासून अर्गा तुजी गाता. दिनवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गा बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचे तुवें वतल्या कुरपे देण्यापासून महिमा तुजी गाता. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आनी ह्या भक्तीपणाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या मिसाच्या बलिदानाक साबार ते सवां आसात. अर्गां जावन तांच्या जिवितांत कुटुंबान मेळिल्ल्या बरेपणाक अर्गां जावन मीस भेटयतात. पास्कल ग्रेटा डिसोजा किनिगोळी, क्लिंटन क्लेरिस्ता काड्रोजा बोळकुंजे, जॉन मेंडोन्सा शंकरपुरा, जेझिल मारिया डिसोजा बोळकुंजे, जेझलिन मार्था डिसोजा बोळकुंजे, जिनिशा मेगन डिसोजा बोळकुंजे, डॅरल जोस्ना मेनेजस मंगळूरू, सिप्रियन मोंतेरो शक्तिनगर, ब्रिस्टन मिरांदा मादा तेरेजा वाडो, रोनाल्ड पायस आनी कुठामो उर्वा, रॉयस्टन मोनीस पांबोरू, ॲग्नेस डिसोजा मुडबिद्रे आनी प्रत्येक ते सवां बसोत मागोंक विसारला आनी मीस भेटयतात. केटी थॉमस कोप्पा, डॉक्टर एन्सिला पत्रावो किनिगोळी, ग्लॅडिस फर्नांडीस ल्हान पुलवाडो, आयवन डिसोजा पालगर. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना जे ते सवां मागणी घेवन ह्या पवित्र तळार आमी हांगासर आसा. आमची मागणी ते सवां आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सर्गीच्या बापात आमी उबारया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार, नोवेना वेळार, आराधना वेळार विशेषतावन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, सांजूद देवाक समर्पण केल्लें पूर्ण शेत आनी हांगासर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हांगासर आसा. आमचो पात्रोन सांत ताच्या विनवणेन असाध्य आसलें साध्य करता म्हणलें आमी वळखता आनी त्या खातीर व्हडा पातयेन हांगासर आमी आयल्या. सांजूद देवान ताचे जिवितांत ताची खुशी न्हय बगार सोमयाची खुशी केली. सोमयाचे मिसांव ताणें परगट केलें. आज आमच्या पात्रोन सांताक मान करून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें, देवाची मांडावळ कितें तें समजोवंक आनी देवाची खुशयेक आमी खालती मान घालन त्या भाशेन आमी जेजूची आवय, जेजूचे भाव आमी जावंक प्रयत्न करया आनी त्या मारिपात आमचें दिसपतें जिवीत तें बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. सबार पोटी आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें समजून देवाच्या खुशयेक खालती मान घालच्या बदलाक आमचीच खुशी करून स्वार्थान जियेल्ल्यो त्यो घडयो मोतीक उडासा काडया. देवा कडेन एकामेका लागीं बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयतीं जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या बसून बगेवन सदांच सावकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर Krista kakutkar Krista kakutkar Somiya kakutkar Somiya kakutkar प्रार्थुया आयच्या दिसा ह्या पुणशेतांत कितें एक विशेष उद्देश दवरून त्या सामान आयल्यान जाल्यार त्या उद्देशा खातीर त्या सावां खातीर एक घडी भर आमी मागया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजो दोता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केल्लें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशे आख्या पृथ्वीचे तुजी पवित्र सभा वाडात वचून दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तुजी बेतकाटी घेवन तुज्या परचेक सरवाक व्हर. तुज्या दैजेचो इंडवो पिकाल भुंयचे मोदेगात रानांत तो एकसुरो रावता. जशें पुर्विल्ल्या काळार तो सरोवाक वेतालो तशें ताका आतां भाशणांत आनी गिलेदयांत सरोवाक वचूंक दी. इजिप्तांत तूं भायर सरलय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मिता आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वाचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताचीं पथकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग दवरिनाय. बागार काकूळ दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकूळट कर. आमचे गुन्यांव पांया तळा मस्ती. सगळीं आमचीं पथकां दर्याच्या गुन्यांत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक सपोत दिलोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विश्वासीपण आनी अब्रामाक तुजी काकूळ दाखय. देवाचें उतर हें. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. ह्या तुज्या गांवांत सर्वेश्वरा तुवें एक पावटी दया दाखयली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून हाडलें. तुजे परजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिच्या सकयल पातकाची कथां तुवें पुसून काडलीं. तुजो राग तुवें पयस केलोय. तुजो क्रोध तुवें निवूंक सोडलो. तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेश्वरा. नव्यान आमकां जिवंत करचो नांगी. आमकां तुजे परचे तुजे सवे संतोष दिवचो नांगी. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेश्वरा. आनी दयेन आमची चडवण कर. तुजी काकूळ आमकां दाखय सर्वेश्वरा.
काकूळ आमकां दाखय सर्वेश्वरा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सुमी, तोड म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकांच्या जम्या लागीं आनीकी जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावलीं आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावलीं. तोळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आयचे ह्या वांजेलाचो आमी अर्थ करूंक, ह्या ताचो नियाळ समातरण करूंक ह्या वांजेलाचे 2 वांट्यांनी आमी ताचो नियाळ करता, ह्या ताचे अर्थ समजून घेता. पयलें देवाची खुशी करची, दुसरें जेजूचे भाव कोण. ह्या 2 संगती विशयांत आमी थोडो नियाळ करया. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या सालत्या जिणेंत साबार फावटी हातूंत चुकोवन पडलें आसा, या हेरांनी आमकां चुकोवन घाल्लें आसा. त्या खातीर थोड्यो संगती तुमच्या मोतीक ये जाय म्हणून हांव ह्यो संगती तुमचे कडेन आतां उलयतां. एक दीस एक मध्यम प्रायेची स्त्री एका कावन्सिलराक लागीं गेली. कावन्सिलरागीं वचून तिचे खंयतरी काळजाचे बोगणां ताचे कडेन सांगूंक लागली. आनी तिणें सांगिल्ल्या पैकी एक संगत जावन आसली, तुजी खुशी जावं म्हणून सांगूंक म्हाका बेन दिसता, तें मागणें म्हणून म्हाका नाका म्हणाली ती. अरे कित्याक गे म्हणून त्या कावन्सिलरान विचारलें. देवा कडेन तुजी खुशी जावं म्हणून मागोवंक तुका कित्याक इतले कश्ट गी म्हूण विचारलें. आनी ती सांगूंक लागली, म्हाका एकच पूत आसा आनी ताका मोगान हांवें वाडयलां. आनी जर तर हांवें तुजी खुशी कर ये देवा म्हळ्यार, या तुजे खुशे प्रमाणे कर म्हणून हांवें सांगलें जाल्यार, म्हज्या त्या पुताचेर कितें कश्ट येती जाल्यार, कितें अवचित अवघड घडत जाल्यार, वा तो फेल जायत जाल्यार, वा ताका कितेंय घडत जाल्यार कितें करचें म्हणून म्हाका एक भिरांत दिसता. देवाची खुशी कितें म्हाका कळीत ना. आनी त्या खातीर तुजी खुशी जावं म्हणून सांगलें जाल्यार, देवाची खुशी ह्या म्हज्या पुताक कश्टांत घालूं जाल्यार त्या जाळा कितें करचें म्हणून. कावन्सिलर थोडो वेळ वगच रावलो आनी उपरांत तिचे कडेन विचारलें, तुज्या पुताचो तूं मस्त मोग करताय न्ही गे? वय म्हळ्यार ती. तर मस्त मोग करताय जाल्यार ताणें बरें जाय ती तुजी खुशी. आतां
तुवें जर तर देवाड कडेन विचारलें तुजी खुशी कर म्हणून आनी तुका देवाची खुशी करूंक म्हण आसा, देवान सांगले बरी देवाच्या खुशी पाळताय तूं, ते दाळा तुका फाड जायत म्हणून भोगता गी तुका म्हळें. ती चिंतूंक पडली, तिचे कडेन ताका जाप नासली आनी ती परत त्या कावन्सिलरान तिचे कडेन विचारलें तुका देवाची खुशी करूंक कश्ट जाता गे म्हणून. ना, कश्ट जायना. तर देवाची खुशी तूं करताय, वय करता. तर देवाची खुशी केल्लेक तुका तूं देवाची मोगाची दूं, तुका कश्ट धाडूंक तो तयार आसा गी. तुका कश्टांत घालूंक तो तयार आसा गी. तुका पिडा धाडूंक तो तयार आसा गी. तुका अनाथ करूंक तो तयार आसा गी. विचारलें कावन्सिलरान. आनी ती सुमार वेळ चिंतून हें करूंक साध्य ना, कित्याक हांव ताचो मोग करता जाल्यार तोय म्हजो मोग करता. आतां चिंतया, तुजो पूत एक दीस येवन तुजे कडेन सांगता, मम्मी हांव तुवें चिंतले बरी म्हजे विशयांत कितें करूंक आसा तें चिंतले बरी हांव करता. तुवें सांगल्लें उतर आयकता आनी तुवें म्हाका सांगल्लीं कामां सक्कड करता. म्हजी ड्युटीज कितें आसा ती बऱ्या तरान करूंक हांव प्रयत्न करता. म्हूण तुजो पूत सांगत जाल्यार तूं कितें करताय? आतां मेळ्ळो म्हाका एक वेळ. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुताक म्हज्या मुठी भितर दवरूंक म्हाका जाता. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगले बरी तो आयकता म्हणून ताणेंच सांगलां. त्या खातीर ताका मुठी भितर जरी जाय, ताका कश्ट जावचें दी जाय, ताणें कश्टांनी शिकत जाय आनी ताका काम हांवें दी जाय, कश्टांचें काम करय जाय, ताचें करना म्हूण तूं म्हणटाय की सारलें कावन्सिलरान. ना फादर ना, कित्याक तो म्हजो मोग करता आनी हांव ताचो मोग करता. हांव मोग करतल्याक हांव कश्टूंक तयार ना, कश्टूंक ताका हांव खंडीत जावन तयार ना. आनी ते दाळा तिणें त्या कावन्सिलरान सांगलें, देव तसोच तूं. आमी ताचो मोग करता जाल्यार तो आमचो मोग करता आनी त्या खातीर आमकां कश्टांत घालूंक तो केदींच तयार ना. पूण जेजू विशयांत जेजून ताच्या कुशेक संपूर्ण खालती मान घाली जाल्यार ताका मेळ्ळे जरबांद, कांट्याचो मुकुट, कुरीस, कुरसावनी हें सर ताका मेळ्ळें. हें ताच्या मोगाच्या पुताक आमचे सगळ्यां खातीर ताणें वोपसून दिल्लो. नाजाल्यार आमी ताची मोगाची भुरगीं जात्या नांव. त्या खातीर मोगाची भुरगीं आमकां करच्या खातीर ताच्या मोगाच्या पुताक कश्ट येवंक सोडले, ताच्या मोगाच्या पुताक खुर्साचें मरण ताणें दिलें. देखून आमी देवाची भुरगीं जाय जाल्यार एकाची गरज आसा, तें जावन आसा देवाची खुशी करची, देवाची खुशी करची. आनी आमी ते दाळा आमी देवाची भुरगीं जाता, देवाची भुरगीं जाता. एक फॅमिलीचें DNA एकच आसा, फॅमिलीचें DNA एकच आसता आनी आमचें देवाच्या कुटुंबाचें DNA एकच, देवाची खुशी करचें. देवाची खुशी करचें जावन आसा आमचें DNA. आमी देवाच्या कुटुंबाची भुरगीं, जेजूचे भाव आनी जेजूचे भयणी, जेजूची आवय, जेजूचो बापूय, या जेजूची लागशिल्लीं सैरी आमी संबंद आमी जावन आसा. त्या खातीर आमी देवाची खुशी करची चड गरजेचें. एक संगत. आतां दुसरें आमी पळयता थंयसर जेजून आपल्या कोण आपणाचें उतर आयकतल्याक दाखोवन सांगलें, ही जावन आसात, हो जावन आसा म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. तर
त्या लोकांक जेजून सांगलें ही जावन आसात म्हजो भाव भयण आवय, तर त्या भाव भयण आवयचो गूण कितें? कातोलीक भाव थोडे जाण तांच्या हातांत बायबल काण घेवन आमच्या घरांनी येतात. तुमच्या घरांनी येदोळ आयल्यात जावं पुरो, तुमचे कडेन तर्क केला जावं पुरो बायबला विशांत. आमकां कातोलिकांक बायबला विशांत चड गोत्तू ना, पूण आतांच्या काळार आमी बायबल वाचूंक शिकल्या आनी बायबलांत कितें आटापण आसा ताचे विशांत आमकांय कळीत आसा. पूण तांणी एक सांगचें आमचेर चूक दाखोवची मोरयेची, ती जावन आसा मोरयेक हेर पुती आसले, मोरयेक हेर भुरगीं आसलीं, जुजेक हेर भुरगीं आसलीं. त्या खातीर बायबलांत सांगलां जोसेफ मोरयेचो पूत जावन आसलो आनी जेम्स मोरयेचो पूत जावन आसलो आनी जुदी जेजूचो भाव जावन आसलो आनी त्या खातीर मोरयेक पूत आसले. पूण आमी कातोलीक हाचे विशांत पातये ना. आमी पातयेवचें मोरयेक एकच पूत आसलो आनी तो पूत जावन आसलो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. तर कित्या खातीर ते आमकां तातूंत फोटोंक पळयतात. तशें सांगल्यांत मोरी निश्कळंक म्हणलें चुकोवंक जाता. मोरयेक तुमी आराधन करतात ना, आमी मोरयेक आराधन करना, तिका आमी गौरव दिता, तिका आमी गौरव दिता. आनी त्या खातीर ती कश्टां ती आमची आवय जावन आसतना तिका कितें गौरव फावो तो आमी दिता. न्हय जेजूची ती आवय म्हणल्या खातीर बगार ती निश्कळंक आवय म्हणल्या खातीर तिका दुसरे पूत नातले. जर तर पूत आसले जाल्यार जेजू कुर्सार कळटालो. त्या खातीर कुर्सामळांत आसली मोरी जेजूची आवय, मोरी मागदलेन आनी एक मोरी आनी जुआंव जेजूच्या शिसां पैकी एकलो. आनी जेजून मोरच्या वेळार आपल्या आवयक आवयची जबाबदारी जुआंवक ओपून दिली. जुदेवांच्या नियमा प्रकार एक आवय निर्गतीक जायत जाल्यार, आवय विधव जाल्यार आवयक पळोवची जबाबदारी मालगड्या पुताची. जर तर मालगडो पूत ना जाल्यार या मेलो जाल्यार ताच्या जाग्यार दुसऱ्या पुतान ती जबाबदारी काण घेवंक आसली. हांगासर जेजू मोरयेचो एकच पूत, त्या खातीर मोरयेक पळोवची जबाबदारी जेजूची जावन आसली आनी त्या खातीर मोरच्या वेळार ती जबाबदारी तो आनी एका पुताक दिता. पूत न्हय तो ताचो लागशिल्लो मोगाचो दिसिपलो जुआंव. जर तर जेजूक हेर भाव आसले जाल्यार, मोरयेक हेर पूत आसले जाल्यार, ते खाशा पूत जाल्ले जाल्यार हें जावंक साध्य नातलें. ग्रीक भाशेन भावाक काजनाक या दुसऱ्या डिस्टंट रिलेटिव्स कोणी आसात जाल्यार सगळ्यांक एकच शब्द उपयोग करताले, एडोल्फोस म्हणून. एडोल्फोस म्हूण ताका म्हणटाले. एडोल्फोस म्हळ्यार पूत जावं पुरो, या भाव खाशा भाव जावं पुरो, रक्त संबंधी, या बापूचो पूत मावशेचो पूत जावंक पुरो, या स्पिरिच्युअल भाव जावंक पुरो, तांकां सगळ्यांक त्या एका नांवान आपयताले. तर जेजूक हेर भाव नातले, तो एकलोच पूत आसलो मोरयेक. त्या खातीर आमी तेंय पळय जाय. देवाची खुशी कण करता तो देवाचो पूत आनी जेजूचो भाव, मोरयेचो पूत तो आनी मोरयेचोय आमी मोरयेची भुरगीं आमी जावन आसा. तर आज दोन संगती आमी समजून काण गेल्यो. एक जावन आसा मोरी आपले आमी देवाची खुशी करता म्हळ्यार देव आमचेर कश्ट धाडिना, बगार आमचो मोग तो करता, देखून आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाता, कुटुंबाचे सांदे जाता. दुसरें जेजूक ह्या संवसारांत दुसरे कोणूच खाशा भाव नातले, मोरयेक खाशा पूत कोणीच नातले. पूण ताका जेजूक
संबंधी भाव आसले या कजन्स आसले तांकां त्या खातीर कजन्साक दुसरे दुसरे शब्दनातले जेजू हिब्रू आनी आरामेईक भाशेन उलयतालो त्या भाशेंत कजनाक दुसरो शब्द नातलो त्या खातीर तो एकच शब्द ताणें वापरलो ते जावन आसलो भाव. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आनी एक DNA आमकां आसा आनी तें जावन आसा आमी जेजूची खुशी करची. दुसरें जेजूक दुसरे भावनांतले आमी सर्व ताची भाव आनी भयणी आनी ताच्या कुटुंबाचे सांदे देखून ताचे कुटुंबाचे सांदे जाय जाल्यार देवाक संपूर्ण खाल आमी जावंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी चलोवंक आसा. त्या खातीर आज देवाची संपूर्ण तरान खुशी करूंक आमी प्रयत्न करया. घेऊन सुम्या घेवा काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी घेऊन सुम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटता कानिक पोवी गोवा बुंडो वायनाची का जिनी आमची करून पोवी जावूज वाड आमचो सोमिया कानी घेवनी. म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतद असलें जावं दी म्हणून मागान. बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेत तुमच्या पवित्र सर्वेस्परा भगयोन धर्मदूतान सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगडोवंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ती आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोल धी क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजी पवित्र सभा पवित्राची कुणान जावन या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्परा
ते नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयान ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें येरगन पातकाचें बोक्सणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान Bavar sogun pargachoya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडोवण्याची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगयन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर एक गडीभर आमचे दोळे धांपिया आमच्या कुटुंबांत हांव न्हू देवादीन जाल्ली आमचो आजो आजी आमची मालगडी आमच्या कुटुंबा खातीर जायतो वावर केल्ली आमकां एक बरें जिवीत दिल्ली आज सर्गींच्या राजांत आसात तो वैभव ती बघून आसात तांचो उडास करतना तांच्या आत्म्या शांती मागया तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजे परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता परत एक घडी आमच्या कुटुंबांत आसच्या आजो आजी आमची मालगडी त्या भावा भयणीचो उडास काडया तांचे खातीर तांच्या भलायके खातीर आमी मागया हांव कामरिये देवाचे माय सांगता बगयो झुजे तिचो पती बगयो दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूदता देवा बराबर सांब्रिजिता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या बापा मागणी आमी म्हणटाना आमी म्हणटा बापा तुजी खुशी जावं तर आमच्या दिसपट्या जिवितांत
त्याच देवाची खुशी जारी करूंक आमी वावरूंक कृपा मागून सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकानांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी स तरांच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय. सोडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदो थांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सोम्याची शांती एकामेकांक वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती खावणे तावन कुर्सा पर्यंत बापाची खुशी केल्लो. बापाच्या कुशे खालती मान घाल आमचे खातीर जिवीत दिल्लो. ताचे मांस आनी रगत आमचे खातीर वारयल्लो. त्या जेवणान आमकां पोसो. तर ह्या सोम्याच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू ये मुझे तर काळजां प्रकाश माग. जिविताचो काळोख निवरा दैवी सत्तेन वाग. जेजू तू ये मुझे तर काळजां प्रकाश पाक. जिविताचो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग. जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे. वर्ते हे बाग मुझे काळजांत तुका सेवचे. जेवंते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे. वर्ते हे बाग मुझे काळजांत तुका सेवचे. तर ये जेजू दुर्लभ जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू. जेजू तू ये मुझे तर काळजांत प्रकाश
कृपाक जिवितांतलो काळोख मेवनाय दैवी सत्तेर वाग प्रार्थुया बोमोगाळ बापा बघियो जोता देवाच्या सैतेवन मोरना बसोत या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवें समेस्त आमी बसया थोड्यो कळोवण्यो सांजूद देव पूण शेताक परत येवटी तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा हर एका मंगळारा सकाळीं 7:45 वरार हांगासर तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत 10 वरां तावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसतलें स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत सीडी गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत मिसां वा तेसावां दिवंक आसा जाल्यार फिरगजीच्या दफ्तरांत तुमी दिवची कावन्सिलींग वा इतर तुमच्या समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें विशेष तरान हांगासर फोन करून तुमी येवयेत आयचे दिसाय हांगासर थोडो वेळ मेळोवन तुमकां अवकाश आसा पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता कोणायकी कितेंय फूल वा फुलाची पाकळी दिवंक मोन आसा जाल्यार फिरगजीच्या दफ्तरांत दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी लग्न जल्मादीस जुबलेव कुमगारां आनी असलीं कार्यक्रमां आसतना ह्या पुणताळाचो उगडाव दवरा त्या लेखार जेवणाक आदार दिया सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान तुमचे खातीर आमी मागतल्या आमच्या पूण शेताचें पत्र यात्रेक मुकलो हांको सप्टेंबर म्हयन्यांत आमी मंत्री सायबींच्या फेस्ता वेळार फायज करता कोणायकी जायरातां लेखनां कवनां वा तुमकां कितेंय बरेंपण ह्या पुणतळार जाल्लें दिवंक मोन आसा जाल्यार फिरगजीच्या दफ्तरान बरोवन दिवचें हर एका वर्सा ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर वार्षिक परब आमी आचरण करता त्या संदर्भी हांगासर सामुहीक काजारां आमी सामुहीक काजारांचो संभ्रम चलोवन व्हरता ते देखून कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार लग्न जावंक मोन आसा जाल्यार तुमची नांवां ऑफिसांत दाखल करचीं हे कळोवनी आज पावस आसा ते देखून भायर फोर्टिकोंत तशेंच मिनी हॉलांत इल्लेशें निसारता ते देखून भायर वेताना तुमी इल्लेशें जागृत करचें सांबाळचें कोणीय पडचें नाका कितेंय जावचें नाका त्या देखून इल्लीशी जागृतकाय सांबाळूंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां आज आमकां जेवणाक दान दिलां सगळ्या जेवणाचे स्पॉन्सर जावन आमकां कुमो केल्या ज्योत्स्ना पेरेरा पेरमोदे नॉन वेज जेवणाचे स्पॉन्सर तांणी घेतलां तशेंच शैलेश डिसोजा आनी कुटाम निड्डोडी आल्बर्ट डिसोजा संकल्प करिया तांणी हांगासर मुखार येवचें बाप लियो तांचे हांव ही मानाची वात तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता आज दान दिल्ल्या दानींनी मुखार येवची ही मानाची वात घेवची तुमच्या उदार मनाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजूद देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी विशेश तरान मागता आज आमचे खातीर जेवण तयार केलां सांजूद वाड्यागरांक गुरकार आनी प्रतिनिधी वाड्यागरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा दिंबेर आमी पडया सांजूद देवाक नोवेनाचे मागणे आमी चलोवन वन सांजूद देवाची आशिर्वादां मागून घेवया
पात्रोन संसतार देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन संसतार देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन संसतार देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाव बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेव जूद होता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोद विनाती करता सांजूद होता देवानी हेर सांत बघ प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया सुमियान जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदतो जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बघेव जूदता देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुझे दैवीक कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार खालसा सर आमची फातेनी आमी तुजे मुखार दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे या संवसारीक जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बघेव जूदता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरती सरती जावन आसा तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनी आयलां. सर आमी बसया. मोगाच्यानो आज सांजूद था देवाच्या विनवणेन मागोवंक सभाजनांनी हांगासर त्या सवां मागणी दान दिल्यान तांच्या त्या सवां खातीर ह्या घडये आमी मागता आसतना तुमची त्या सवां हांगासर आसा जाल्यार तुमी मागा वा तुमच्या खालसा मनांत कितें ते सवां मागणी घेवन ह्या पूर्ण शेताक आयल्यात ह्या घडये सर आमची मागणी ते सवां सांजूद था देवा मारिपात आमी उबारया कित्याक सांजूद था देवाच्या विनांतेन असाध्य आसलें सयत साध्य जाता म्हणली आमची पातयेनी बरवसो मोगाचेनो त्या देखून ह्या व्हडा पातयेनीन ह्या आमच्यो गरजो मागण्यो आतां आमी उबान दिवया. 14 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर 7 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान राज करचे खातीर 3 जाणांचे गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर 2 जाणांक दुश्टकायेच्या पिडेंतले निवारचे खातीर 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर एकल्याचे इंटरव्यू बऱ्यान जावंक आनी सिलेक्ट जावचे खातीर एकल्याचे गर्भकोशाचे समस्येदान पर्याय मेळचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर 10 जाणांक परगांवांतली विजा फावो जावचे खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवचे खातीर 3 जाणांक आजारी जिविताचें फळ जावन भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर 2 जाणांचें नांव पाड करच्या व्यक्तींक बरी बूद फावो जावचे खातीर 3 जाणांक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर 14 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वेचे खातीर 2 जाणांक कामांत भद्रती फावो जावचे खातीर 6 जाणांच्या हातापांयची गांठी दूख गूण जावचे खातीर 2 एलर्जी शेळ आनी कोंकली गूण जावचे खातीर एकल्याची गोमटी दूख गूण जावचे खातीर 8 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याचे ब्रेस्टांत सिस्ट आसलें गूण जावचे खातीर
दोगांक बेबिरांत खाऊ जेनी पयस जावच्या खातीर 4 जाणांनी दिल्ले पयशे बेगीन पाटी मेळच्या खातीर एकलेसो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याचे किडनी प्रॉब्लेम समस्या जावन गूण जावचे खातीर एकल्याक UKची PR प्रोसेस बेगीन जावचे खातीर एकल्याचे जाग्याचे गडीचे समस्या पर्याय जावच्या खातीर एकल्याक 2 कुटुंबां मदें आसलो मनस्ताप पयस वेच्या खातीर एकल्याचे थायरॉयड समस्या गूण जावच्या खातीर आनी 30 आनी 2 जाणांनी तांच्या प्रत्येक इराद्याची त्या सवां खातीर मागोवंक विचारलां. ह्या सकट बावंडांची त्या सवा मागणी आमी आमच्या पात्रोन सांता मारिपाद उबारतना आमची मागणी त्या सवा आमी उबान ह्या घडये वडा पातयेनीन बावारतान आमी मागया. अरदान तुका सुमया जेसू वंदन तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू स्तुती तुका सुमया जेसू प्रणिपा तुका सुमया जेसू हालेलुया 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 Hallelujah. 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 मुगळा जेसू हांगासर ही भावा बहिणींनी उबारलेली मागणी या पात्रोन संदा मारिपाद पातयेनीन बावारतान उबारलेली मागणी तो मानून घे सुमया. या भावंडांच्या गरजांनी तो भाव आज वडा पातयेनीन भक्तीपणान हांगासर या पूर्ण शेताक ती आयल्या. ही मागणी तांची वडा पातयेनीन बावारतान उबारता सुमया. तांच्या जिवितांत आमच्या पात्रोन संदा मारिपाद तो भाव तांच्या गरजांक तो भाव तांकां बरी भलायकी दी तांकां बरेपण तांच्या जिवितांत दी तांणी आशिल्लें मागल्लें बरेपण तांकां जिवितांत लाभय आनी त्या मारिपाद तांच्या जिवितांत तुझी पदवी तुझी महिमा आमच्या पात्रोन संदा मारिपाद परगट कर आनी त्या मारिपाद तांच्या जिवितांत तांकां बरेपण दी सुख संतोष दी मोतीक समाधान दादोसकाय तांच्या जिवितांत दी बरेपण तांकां जी आनी तांचें जिवीत तूं सोलोवन व्हर आनी तूं बळोवन तूं देव तांचे सांगता आसाय म्हणलें नाका बगूंक नाका फावो कर सुमया तुका जावं आराधन महिमा नमान स्तुती होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो बाबात दंडळोंक पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्या बरोबर सदिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून व्हर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया मौन आमी रावया. आमच्या पात्रोन सांता मारिपाद ताच्या विनांतीन कितलें बरेपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वेव्हारांत जाला मोगाच्यान जातेत आसा. त्या खातीर पात्रोन सांता मारिपाद लाभलेल्या सर बऱ्यापणा खातीर धन्या देवाक सुमया जेजू क्रिस्ताक त्या पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां ओगळाप दिवया. तांची स्तुती आमी गावया. हांगासर सोड्यांनी तांचे अर्गां ओगळाप दान दिल्यात. हांव ती वाचतना तुमी तुमच्या काळजांत निरंतरी अर्गां ओगळाप त्या त्रियेक देवाक तुमी दिया. ताच्या मजतीक आशिर्वादां खातीर ताच्या बरेपणा खातीर आनी प्रत्येक जावन देवाक अर्गां दिया. असलो एक अपूर्व असो पात्रोन सांत सांजूद ता देव आमकां लाभोवन ताचे मरिपात अजपां अद्भुतां आमच्या जिवितांत जाल्ल्या खातीर एकल्याक एका कुटुंबान गोवा बायले मदें समाधान आसा केल्ल्या खातीर एकल्याची सर्जरी बऱ्यान आनी सक्सेस जाल्ल्या खातीर त्या जाणांक विघ्न अनवरांतले राखोवन व्हेल्ल्या खातीर 6 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर एकल्याचे वर्टिगो तकली गूण जाल्ल्या खातीर एकल्याक भिरांकोळ एक्सिडेंटांत जावन राखोवन व्हेल्ल्या खातीर आनी एकल्याचे युट्रसाची सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर ती अर्गां दितात. आनी 6 जाणांनी तांच्या जिवितांत बरेपण लाभलेल्या खातीर अर्गां उले दान दिल्यात. तांचे संगी आमी मेळोवन धन्या देवाक आमी अर्गां ओगळाप दिवया. हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत
जेजू हांव वगळाप दिता जेजू हांव वगळाप दिता जेजू काळजांत. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बढती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयतर ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांचें आसत तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर न तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. दयाळ बापा फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरी जिणयेची सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्परा ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमच्या गरजेक पुरतो जायतो पावस तुवें दिलाय. ह्या खातीर तुका अर्गां दितना ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी सक्कड वायटा विघ्नां अवघड आनी आमच्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक कुटुंबांतल्या पिडेस्तवांक मलगड्यांक तूं राखून सांबाळून व्हर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. आमकां सर्वेस्परा आजो आजी मालगडी कुटुंबांत लाभोवन तांचे मरीपात आमकां तुवें बरेंपण दिलाय. आमच्या कुटुंबाक तुवें ग्रेस्तकाय तांचे मरीपात दिलाय. तांचे मरीपात जाल्ल्या पुरो बरेपणा तुका अर्गां दितना आमच्या ह्या आजो आजी मालगड्यांक सदांच तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणये काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदानी बरवश्या तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्ता सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशें सदैव पोल देसो आमकां दाखय. ये दाळे ये मोगळे ये दुलोबी औंकारी मुरये. बघेवन ती देवाचे माम बसो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावो जावच्या खातीर पिडेस्त भावा भयणी खातीर विशेष मागणे. त्रिएक देवाची मजत ह्या पिडेस्त भावनांच्या जिवितांत परजळंदी म्हणून त्रिएक देवाक मान करया आराधन करया. त्रिएक देवाक स्तुती करया आनी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा. कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. कित्याक तूं आमचो अस्गद मनशा थंय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गोन करूंक तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा. कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोन करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकानीचेर दायल दिश घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गूण जावन वेगळी सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमयाचे नवी आमचो आधार. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोमया बावार्थांच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता. पिडेशिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेकाक सुसमजणी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी.
आपल्या कष्टा वरवीं सुदारून तुझे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण भोगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता आसाय. तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दी. जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वेस्व देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांगोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे तो सदां तुमचे थंय रावो आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरो. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमचे थंय आनी तुमकां आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तो तुमकां सदां सांबाळलो. मोगाचेनो दिंबेर आसल्या कडेन आमी रावया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आतां आमी आराधन करता. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आतां आमी स्वागत करया. गीत आमी गावया. जेजू मोगळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा गुंड्या रूपार तूं लिपोण आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. गुंड्या रूपार तूं लिपोण आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटून आसा. तुजो दिवून आसा. कृपेन तूं आमकां भेटून आसा. पवित्र सांगात तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाचेनो जेजू आमचो एकलो मात्र आसरो. त्या जेजूविने आमकां कोणूच ना दुसरो. मोगाचेनो जावं प्रभूच्या कुटुंबाची मोगाची मस्त आसात पूण तांच्याकी चड म्हजो मोग करचो जतन करचो एकलो मात्र ताचे विने ना. कोणी तितलो मोग करचो जतन करचो सांगात दिवन तो दुसरो कोणी ना. एक बरो गवळी जावन आमची शेळयांची जतन करता. आमच्या जिविताचो एकच एक तारो तो जावन आसा. मोगाचेनो ह्या सुमयाक आराधन करया, नमन करया, आमचे जिवीत ताका समर्पण करया. मोगाचेनो स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो.
तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वाधीन जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू आमचे जीसो एक तारो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू आमचे जीसो एक तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका पूर्वे सागोरा आराधन तुका येसोर वंदारा आराधन तुका Alleluia 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Adore you, Lord Jesus. Aradan tuga sumyan Jesu, vandan tuga sumyan, महिमान तुका sumyan Jesu, मोगळा Jesu, उंड्या रुपार तुली पोन साई. आमचे जिवीत असो आस्त्रो जावन हांगासर या घडये तूं आसाय. एक बरो गवळी जावन आमची शेळयांची जतन करताय. आमच्या जिवीत असो एकत एक आसरो तारो तूं जावन आसाय सुम्या. आमचे खातीर परत ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत रावंक तुवें कुशी वेलाय. ह्या घडये तुजें हाजरपण आमी वळखून घेता सुम्या. आमच्या खालसामान असो मान आमी तुका भेटयता कित्याक आमचे जिवीत असो धनी तूं. आमचे जिवीत चलोवन वरचें तुवें. आमी कितेंच न्हय सुम्या. तूं ना जाल्यार आमच्या जिविताक आदार ना, आसरो ना सुम्या. हें आमी वळखून घेता. तुजे मुखार आमी सरपडता. तूं आमचो खरो जिवो देव म्हणलें वळखून आराधन करता, नमन करता तुका सुम्या जेजू. सुम्या जेजू आमी हांगासर आसलेली हर एकली आमकां तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. आमचें म्हणलें जें कितें आसा तुका आमी समर्पण करता. आमचें सुख दूख कश्ट आनवरां पिडा शिडा सगळें तुज्या पांयां तळा आमी भेटोवन दिता सुम्या. आज सुम्या जेजू प्रत्येक जावन हांगासर आसलेल्या आजो आजी मालगड्यांक हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा समर्पण कर दिता सुम्या. हर एकल्याचे तुजी नदर घाल सुम्या. हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या विविध माध्यम मारिपात घरात हांव ह्या आराधनान वांटेली जावच्या त्या मालगड्यांक आजो आजयेक तुका समर्पण दिता. तांचेर हर एकल्याचेर ह्या आराधना वेळार तुजी काकुलतीची नदर घाल. तुजी सकत करपा तांच्या जिवितान वाळय. तुज्या बेसावांनी तांकां भर सोम्या. तांचें जिवीत नंदन कर सोम्या. हर एका दिसा हर एका घडये तांचें जतन कर. तांच्या बोगलेक तूं राव सोम्या. आनी त्या मारिपात तूं तांचो आसरो. तुजे विने तांकां जिवितांत ना कोण दुसरो म्हणलें बगोवंक तांचो तांच्या जिविताचो एकच थारो जावन तांचें जिवीत चलोवन वसोम्या. आमकां हर एकल्याक ह्या आराधना वेळार तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन अभिषेक कर सोम्या. Touch Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow Jesus, touch them Lord Jesus, bless them, bless Lord Jesus. आपोर सोम्या जेजो आपोर सोम्या तुज्या सक्तेन बस सोम्या. सोम्या तुका जावं आराधन स्तुती मान होगळाप महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya. Aradan tuka sumya Jesu. Aradan tuka sumya. Vandan tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya. Vandan tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya. Mahima tuka sumya Jesu. Mahima tuka sumya. Mahima tuka sumya Jesu. Mahima tuka
स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू प्रणिपात तुका सुमया जेजू प्रणिपात तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 समेस्तमी बसया मोगाचें जोहांव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 हरी एक पटी आमी आयकोचें हें वाक्य देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो मोगाचें हो जेजू देवान आमच्या मोगान बरोवन आमचे खातीर धाडलोलो ह्या संवसाराक आमच्या मोगा खातीर धाडलोलो आमची जतन करच्या खातीर धाडलोलो आमकां मोग दिवच्या खातीर धाडलोलो आमच्या सांगाता आसच्या खातीर धाडलोलो वो इम्मानुएल देवाचो पूत मोगाचें आनी मनीस जाल्लो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तो जेजू जोहांव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 9 आमी वाचलें जाल्यार कितें म्हणटा बापान म्हजे अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याकी सयत हांवें वगडायलें आतां बापान आमच्या मोगा खातीर ताका धाडुल्लो आनी आमकां हरी एकल्याकी ताच्या तपेन दिल्लें आनी जेजू म्हणटा बापान म्हज्या अधीन दिल्ल्या हांवें कोणायकी वगडायलें हरी एकलो म्हाका मोगाचो हरी एकलो म्हाका मोलादीक हरी एकल्याचें हांवें जतन करूंक आसा आनी त्या देखून ह्या सोमयान हरी एकल्याचो मोग केलो हरी एकल्याची जतन केली हरी एकल्याच्या कश्टा दुखांत तो पावलो मोगाचें आनी त्या दिसांनी मात्र न्ही आजुनी आमी भावार्थी आमी क्रिस्तांवां ताचे लागीं येताना ताच्या पांयान ताका सरपडटाना आमचें दूख ताच्या पांयान आमी वाळयताना ताचे कडेन आमी मागताना आमचे सांगाता तो आसा मोगाचें आमच्या सांगात आसा आमकां वगडावन काडून घेवन ताका नाका आमी हरी एकली मोगाची आमी हरी एकली ताका मोलादीक मोगाचें इसाया प्रवादी अध्याय 35 वाक्य 3 तावन 6 अशें म्हणटा थकलेले हात घट करा अस्कत दोंपरां थीर करा भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवन तो सोदून येता तुमकां सोडोवंक तो येता तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले मेरुआ भाशेन तोंडे उरतले मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक आरण्यांत झरी पडटल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळ वालतलो ही वाक्यां कितें म्हणटात तो येताना तो आसतना अजापां अद्भुतां घडटात मोगाचें असाध्य आसलें साध्य जाता आमी चिंतिनातले आमी आशेनातले आमच्या जिवितांत घडतलें देखानातलें आमी पळयतलें म्हणलें हें वाक्य आमकां समजूंक प्रयत्न करता आनी त्या देखून कितें म्हणटा भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा कोण पळय भियेला कांगाल जाला सोमी ना हांव एकसरो हांव एकलो म्हूण बगता तसल्यांक सांगा भिवकुऱ्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव त्या देखून आयिल्लो कोणायकी वगडावन घालून घेवंक ताका नाका आनी त्या देखून म्हणटा भिये नाकात हांगा आसा तुमचो देव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून आज आमी कितें म्हणूंक जाय कीर्तन 16 वाक्य 8-11 कितें म्हणटा सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक तो आसा हांव केदींच आलसो ना तूं म्हाका जिविताची वाड दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती आनी तुज्या उजव्याक सस्नाचें सूख आमी तें म्हणूंक जाय मोगाचें पातेनीन म्हणूंक जाय भावार्थान आमी तें म्हणूंक जाय तें सगळां एक घडी तुमचो उजवो हात तुमच्या अर्द्याचेर काळजाचेर दवरा आनी म्हजे सांगात ही उतरां एक घडी बरोशान पातेनीन भावार्थान म्हणा पळया सर्वेस्पराक
सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा. हांव केदींच हालसो ना. हांव केदींच हालसो ना. तो म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बर्ती. आनंदाची बर्ती. आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सुख. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा. हांव केदींच हालसो ना. 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 म्हज्या उजव्याक तो आसा. म्हज्या उजव्याक तो आसा. हांव केदींच हालसो ना. हांव केदींच हालसो ना. हांव केदींच हालसो ना. हांव केदींच हालसो ना. एक घडी दोळे धांपिया हात हृदयाचेर आसूं दी. हांव केदींच हालसो ना. म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा. एक घडी तुकाच तुमकांच ताच्या पांयांतळा समर्पण करा. तुमचे सुख दुख ताचे कडेन सांगा. कितले कश्ट आसा ताका सांगा. कितें अनवरां पिडा शिडा आसा सांगा. कुटुंबांत कितें आर्थीक अडचणी समस्या आसा सांगा. काम ना सांगा ताका. उलया एक घडी ताका सांगा. तुमच्या काळजांत तावन ताच्या काळजा कडेन उलया. तो आयकता. तो पळयता. तो दिता. उबे रावया मोगाच्यानो. इतलें धैर्य दिवच्या, इतलें बुजोवच्या, इतलें आयकोवच्या ह्या देवाक स्तुती कन आराधन कन. गव्या गीत देवा तुजी स्तुती करता. देवा तुजो मोग करता. ह्या म्हज्या कुडींत स्वास आसता पर्यंत तुज्या राजाक सर्गीच्या राजा पावता पर्यंत सोम्या तुजी स्तुती करता. तुजी स्तुती करता. तुका एकल्याक मात्र आराधन कन म्हजें जिवी समर्पण करता म्हणून त्या बोगणांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया. ताळयो आमी पेटया. संतोषान आमी गावया. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता. देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राजांत पावता पर्यंत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत. दैवीक शब्दान स्तुती करिया. सगळ्या सत्तेन हांव गायता म्हूण सांगया. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजाक पावता पर्यंत सोमिया तुजी स्तुती गायता. तुका आराधन करता. नमन करता. म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुवें करचें बरेपणां वाखाणटा म्हूण सांगून आमी गावया. दैविक शब्दान स्तुती करता. सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता. सगळ्या
म्हजो जीव आस्था पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आस्था पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोगाचेनो जोब प्रवाद्यान ताजे जिवितान इतले कश्ट आयले इतले लुकसाण जाले ताचे म्हणले आले सगळे होकडावन कान गेले जाल्यार कितें म्हणालो देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव सदैव जावं देवाची ताणें त्या कश्टा वेळा दुखा वेळा समस्या वेळार सुलवणे वेळार देवाची स्तुती गायली आमच्या जिवितांत कश्ट आसूंक बरो दूख आसूंक बरो पिडाशीड आसूंक बरो मोगाचेनो ताची स्तुती गायताना ताका आराधन मान दिताना आमच्या कुडींत जिवितान बरें वालता त्या भोगणांनी सोमयाची स्तुती करया आराधन करया नामान करया संतोषान आमी गावया मोगाचेनो जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता जोबा बरी हांव स्तुती करता दाविदा बरी हांव आज नाचता म्हजो जीव आस्था पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आस्था पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता हालेलुया 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 Bless Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bless Lord Jesus. May your mighty power flow Lord Jesus. आपोर्समिया जेजो आज तुझे पत्त्यान आयलेल्या या भवनाक आपोर्समिया तुझी स्तुती गायताना तुका मान आराधन करताना आनी आशिल्लें बरेपणाच्या जिवितान लाभ सोमिया कितेंय बंद बस आसात अडकळी आसात सक्कड खाण उडय सोमिया या घडी हांगासर तुजी पदवी वाळोवन दी तुजी महिमा वाळोवन दी सोमिया तांच्या जिवितान बरेपण लाभोवन दी सोमिया Lord Jesus. Bless them Lord Jesus. Bless Lord Jesus. Hallelujah 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 Lord Jesus. Bless Lord Jesus. Your mighty power flow Jesus. Aporsomia Jesus. Gun kasomia Jesus. Gun kasomia Jesus. तुझी महिमा तुझी सकल बदले हापोल hallelujah 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 thank you Lord Jesus. Praise you Lord Jesus. Adore you Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समेस्त आमी बसया मोगाचें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव वा कोण म्हजे भयणी एकालेकान आतां जेजून थंयसर जबाब जावन कितें म्हळें कोण म्हज्या बापाची कुशी करता ती म्हजी आवय तो म्हजो भाव म्हजी भयणी म्हणल्या बरी एकालेकान जेजू वयलो कोण बापाची कुशी करता आतां जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आपणाची कुशी करच्या खातीर न्ही आपणाक कितें जाय तें करच्या खातीर न्ही ह्या संवसाराक आयिल्लो ताका धाडलोलो बापान ताजें मिसांव करच्या खातीर आनी जें कितें बापाचें काम बापाचें मिसांव तो जेजू ह्या संवसारान जारी करता त्या देखून जुवांव सवांजेल अध्याय 5 वाक्य 19 थंय जेजू कितें म्हणटा सतच हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपलेस्तकी पूत कांयच करूंक शकना जे बाप करता तेंच पूत करता आनी ताणें तेंच केलें बापाचें काम बापाचें मिसांव ह्या संवसारान जारी केलें मोगाचें न्हू आनी ताका लागून जुवांव सवांजेल अध्याय 6 वाक्या 38 33 कितें म्हणटा हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां
म्हजी खुशी करूंक न्ही म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक हांव ह्या संवसाराक आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी त्या देखून जेजू त्या गेत्सेमनी मोळ्यांत मागणें करूंक म्हूण गेलो, दिंबयेर सरपडलो, ताचे आटे विटे बापा मुखार ताणें दवरले आनी कितें म्हणालो. मत्तेव वाचोवंजेल अध्याय 20 आनी 6 वाक्यात 30 आनी 9. म्हज्या बापा साध्य जाल्यार, म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयस सोडून दित. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं. म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितें म्हणटा, तुका जाय तशें न्हय म्हाका जाय तशें. न्ही न्ही, आमी मस्तवडी म्हणचे तशें न्ही. तुका जाय तशें न्हय म्हाका जाय तशें म्हजें जिवी चलोवन व्हर. आमची मागणी थोडे फावटी आमी येवन ताच्या पांयांतळा सांगचें कितें, तुका जाय तशें न्हय म्हाका जाय तशें म्हाका चलय. त्या देखून आमी घाल म्हणजे म्हाका हें दी तें दी, मागाची हांव ना म्हणना. थोडे फावटी मेळना जाल्यार घाले म्हणजे तूं देव की तुवें दिलाय की. आमी कितें मागलां तर म्हाका जाय तशें दी, तुका जाय तशें न्ही. जर तर तुवें मागतना म्हळाय तुका जाय तशें, तुजी खुशी कशें म्हाका दी म्हूण आमी मागलां जाल्यार आमी केन्नाय राग करूंक साध्य ना. ताचे बदलाक आमी जोब प्रवादे बरी म्हणच्या म्हणूंक शकता, देवान दिलें देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. आमच्याय तोंडान जावं 300 उतरां भायर वेतलीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचें मस्त बोटी आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितान, आमच्या जिविताचे नदर गेल्यार आमी आशेवचें म्हजी खुशी जावं, म्हजी खुशी. त्या देखून आमचे शब्द कितें, हांव, म्हजें, म्हाका. मस्त बडी तेच शब्द, हांव, म्हजें, म्हाका. आनी तें जालें हांव संतोश्टी, समाधान म्हाका जिवितान बरेंपण म्हूण चिंता मोगाचें न्हू. पूण तशें न्ही, ताची खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जायचें मोगाचें न्हू. त्या देखून किर्तन 25 वाक्य 4 आनी 5 कितें म्हणटा, आमचें चिंताप, आमचें जिवीत, आमची बोगणां कितें जायचें गी म्हण आमकां सांगता. आमी कितें मागा जाय गी म्हण आमकां शिकयता. आमी कितें म्हणाचें, सर्वेस्परा तुजे मारोग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय, तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारान असो देव, तुजेर हांव सदांकाल बरोवस्तां. जर तर आमचें जिवीत ताणें चलोवन वरीचें, ताची खुशी जायची जाल्यार आमी हें म्हणाचें. कितल्या जाणांक देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जायची म्हण आशा आसात वयर घाला फुडें? थोडीं जाणां मात. कितल्या जाणांक आमची तर खुशी जायची म्हण आसा? पुरो जाणां. ओके मोगाच्यान. तर देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जायची जाल्यार एक घडी ती उतरां आमी म्हणया, सोम्या कडेन म्हणया, तुजें मारोग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय, सताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर, तुजी जाणवाय म्हाका दी म्हूण आमी ताचे कडेन विचारया आनी सांगाता म्हणया, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा तुजे मारोग म्हाका दाखय, तुजे मारोग म्हाका दाखय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय, तुज्यो वाटो म्हाका शिकय, तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय, म्हाका चलय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय, तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव, तूं म्हज्या तारण असो देव, तुजेर हांव सदांकाल बरोवस्तां, सदांकाल बरोवस्तां, सदांकाल बरोवस्तां, सदांकाल बरोवस्तां. तर मोगाचें देवाची खुशी, म्हजी खुशी, देवाची खुशी आमच्या जिवितांत जावच्या खातीर, करच्या खातीर कृपा मागून आमकांच सगळोच सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमची खुशी म्हाका म्हणलें कितें आसा, आमी चिंतल्या भशेन कितें जाय तें म्हण आसा तें सगळें ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी म्हणया, सोमया तुका जाय तशें तुजी खुशी जावं म्हणून आमी आतां समर्पण करून सांगात आमी गावया.
जरमाया प्रवादी अध्याय 20 वाक्य 11 अपूर्वायची उतरां हांवें मस्त बडी नियाळ करची, मस्त बडी हांवें उल्लेख करची उतरां जरमाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्य 11 कितें सांगता एक घडी आयकया. तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. मगाच्यो न्हू थोड्या फावटी आमच्यो येवजण्यो, आमची आशा, आमची खुशी आमचे जिवीत सत्यानाश करता, आमचे जिवीत पाड करता, आमचे जिवीत खोट्या वाटेन व्हरता मोगाचें न्हू. पूण देवाच्यो येवजण्यो जरमाया प्रवादी कितें म्हणटा, तुमच्या हिता पासत तुमच्या बऱ्या पासत केल्ल्यो येवजण्यो न्हय तुमच्या केस्ते पासत वायटा पासत केल्ल्यो येवजण्यो. तुमकां एक बरो फुडार, एक बरें जिवीत, तुमच्या जिवितान आशिर्वादां मेळचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो, देवाच्यो येवजण्यो म्हणल्यो जरमाया प्रवादी आमकां समजोवंक प्रयत्न करता मोगाचें न्हू. त्या देखून केदो व्हरतो आमचो देव, कितलो व्हरतो देव, कितलो बरो देव आमचो मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी म्हणचे आमचो देव जिवो देव, जिवंत देव आमच्या विशयान कितलें बरो चिंता, कितलें बरें पावन आमच्या जिविता विशांत आमचो देव आशेता मोगाचें न्हू. तर आज त्या देवाक आमी कितें म्हणूंक जाय आनी आमी कितें करूंक जाय आमच्या जिवितांत. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरी नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तुजें सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण करतना, ताचेर पातयेनी दवरतना, ताच्या बुदवंतकायेचेर विश्वास दवरतना तो तुज्यो वाटो उक्त्यो करता मोगाचें न्हू. कितेंय बांदपास जातात, अडकळी आसात, कितेंय असाध्य म्हूण आसा तें सगळें तो उक्तें करता. तुजो वाटो नीट करता, तुजो मार्ग सारको करता. तुज्या जिवितांत आशिर्वादां बरेंपण तुज्या जिवितांत वाळाशें करता. हें आमी कितल्या जाणांच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलां मोगाचें न्हू. कितल्या जाणांच्या जाग्यो जावंक पुरो ताजें जिवीत देवाच्या कुशेक समर्पण केल्ल्या वेळार ताच्या जिवितांत आशिर्वादां वाडले. मातेव समार्याची स्त्री, त्या पाता करतना सामटून पडलेली ती स्त्री हर एकल्याच्या जिवितांत. तर आमी ह्या घडये सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरया मोगाचें न्हू. ताच्या बुदवंतकायेचेर जाणवायेचेर आमी पातयेनी दवरया मोगाचें न्हू. ताजे वाटो सोदूंक आमी प्रयत्न करया. आमचे मार्ग नीट कर म्हणून आमकांत समर्पण करन, परत त्या सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करन तेंच गीत आमी गावया मोगाचें न्हू. सगळो जेजूक समर्पिता, ताच्या पांयांक सर पडटा. लावके क्रुशा लायसो सांडटा, कांगे सोम्या म्हाका था. सांगाता सर्व दिता, सर्व दिता, सगळोच म्हाका सडवंदार हांव समर्पिता. मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत सगळें शांत प्रशांत आसतना देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक, देवाक आमकांत समर्पण करूंक सुलाभ मोगाचें न्हू. पूण आमच्या जिवितांत वारें वादळ उरतना, आमच्या जिवितांत आमी चिंतनांतलें घडतना, आशेनांतलें येताना, आमच्या जिवितांत ती पिडाशिडा कश्ट अनवारां येताना, प्रत्येक जाण आमचे मालगडी आजो आजी मालगडी भाव भयणी एकसूरपण तांच्या जिवितांत भोगतना, कोणूच ना म्हूण भोगतना, पिडाशिडा तांच्या जिवितांत येताना कितलेक फावटी म्हणलें आसता जावंक पुरो, म्हाका म्हणली कोणी ना, हांव एकसुरो,
मुजो म्हणलो कोणी ना, म्हजे कश्ट दूख समजतलो म्हज्या बगलेक कोणूच ना. जिवितांत देदेस्पोर खांगाल जाल्ल्या घडयो आसूंक पुरो मोगाचेनो त्या घडये देवाचेर पातयेवंक देवाक समर्पण करूंक कश्टांचे मोगाचेनो. आनी प्रत्येक आमच्या जिविताच्या वाऱ्या वादळा कश्टा वेळार त्या देखून जाकोबो ताच्या पत्रांत आद्य 1 वाक्य 2 ते 4 कितें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भागस म्हणून तुमी लेखी जाय, ते तुमचे भाग म्हणून तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पार्क केल्ल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासान उब जाता म्हणून तुमी जाणात. तुमच्या भावार्थाची पार्क कोणी जाता. खंगल जावचें न्ही, देदेस्पो जावचें न्ही, देवाचेर पातयेनी दवरूं जाय म्हणलें जाकोब म्हणटा. तशेंच जाणवायेचें पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 5 ते 6 कितें म्हणटा, थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वादां मेळटलीं, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसोंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तापासतात तशें ताणें तांकां तापासलीं. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वादां मेळटलीं, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसूंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तापासतात तशें देवान तांची तपासणी केली. सगळां एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. तसो सोमी आमचे मुखार आसा. जिवो खरो देव, एक घडी तुमचे कश्ट, दूख, समस्ये, पिडाशिडा, सुलवणी, खामना, आर्थीक अडचणी, कुटुंबांत समाधान ना, एकसुरपणो, जतन करूंक कोणी ना, कश्टात हांव खंगल जाता, हांव निराशे जाले, हांव जिवीत नाका म्हूण थोडे बडी बगता. ह्यो सर घडयो हे दूख तुमच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आयल्यार वन्ना मोगाच्यान वळोवन दीत. सोमया मुखार सोमी ती दुखां पुसता. सोमया मुखार ती दुखां मोलादीक बाबा भयणी सांग तुजे कश्ट, उलय ताच्या कडेन. तो आयकता, तो तुका वळखता, तो तुका पळयता. सांग तुजें दूख बेजाराय सांग ताका. समर्पण दी ह्या घडये. खाली संतोष बरेपण नाका, तुजें दूख कश्टी ताच्या सांगात संपूर्ण तुजें समर्पण ताका कर बाबा भयणी. आनी प्रत्येक जाण आमी हांगासर आसली आजो आजी मालगडी, तुमी तुमकांत समर्पण करा. तुमी भाग्यवंत भागी मनशां, तुमी अणभोग मनशां. तुमच्या जिवितांत जायती अणभोग एक्सपिरियन्स तुमकां आसा. तुमी आमचें दिर्वें पवित्र सभेचें मोलादीक आस्त, तुमी समाजाचें कुटुंबाचें दिर्वें. तुमी निराशे नाका, कंगल जावचें नाका. भुरगीं जावंक पुरो, आमची भुरगीं बाळां जावंक पुरो, तांच्या कामा खातीर वावरा खातीर पयस वसा जाय पडलां आसात. पूण ती आसात तुमच्या सांगाता. तुमचे खातीर काम करतात, मागतात, मोग दितात, फोन करतात, उलयतात. उडास दवरा. तुमचे दूख कश्ट सोमयाक समर्पण करा. ह्या घडये समर्पण करा. सोमी आसा, तुमकां आपडटा, आशिर्वादीत करता, बेसांवांनी भरता. ह्या घडये प्रत्येक जाण तुमकां मालगड्यांक बेसांवांनी भरता. तुमकांत संपूर्ण तरान ताका समर्पण करा. परत आमचें समर्पण, आमचें सुख दूख सगळें समर्पण करून आमकां संपूर्ण तरान सोमयाक दिवन तेंच गीत आमी गावया. तिसरें चरण आमी गावया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Mogoceno San Paulo Roma Garamboron अध्याय 8
वाक्य 19 म्हणटा, जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरतात ती देवाची भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो, पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. जर तर आमी देवाची भुरगीं वयस जाल्यार आमचें जिवीत कशें कितें जायजय. सांबावलो रोमाकारां बरोवन अध्याय 12 वाक्य 2 अशें म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोनां नवीं जावं, तुमचें जिणयेचें रुपांतर जावं, थवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण मनीस तुमी समजून घेतल्यात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरी करून मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 3 जेजू कितें म्हणटा, सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी, तो देव तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. पयलें सोदा ताचें राज, ताची खुशी, तो तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. मोगाचे न्हू, आज विशेश तरान आमी ताची खुशी करच्या बदलाक संवसाराची साल आमी धरल्ल्या खातीर, संवसाराचे व्यक्ती जावन जियेल्ल्या खातीर, आमची खुशी करूंक आमी वद्दाडल्या पेसाडलेल्या खातीर त्या सोमया कडेन बोक्सांनी मागया. सूख जाली म्हूण सांगया, ताची काकुलत आमचेर आमी मागोवन घेया. आमचेर काकुलत कर, बिरमोत पाव म्हूण आमी मागया. सगळें आमी दिंबेर पडया. मोगाचें न्हू, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर तासोवन दीत, दोळे आमी धांपया आमची खुशी केल्ल्या खातीर. आनी ताका लागून म्हजें कुटाम निसांताळ जालां जावंक पुरो, एकामेकाची मोनां मोडल्यान जावंक पुरो, एकामेकाच्या काळजाक गायी जाल्या जावंक पुरो. म्हाका जाय जाल्ल्यांत कर, म्हजी खुशी कर. ह्या संवसाराची साल आदारून देवाची खुशी करूंक सुकोवन पडोवन हें पूर हांवें केलां जावंक पुरो, म्हजें कुटाम बेसां केलां जावंक पुरो, म्हजें जिवीत सत्यानाश केलां जावंक पुरो. हाका लागून सोमयाचे कडेन काकुलत मागया, सोमया कडेन बोक्सान आमी मागया. ह्या घडये पवित्र उदक आमचे थंय शेणायतना हरयेक आमचे पाताक आमची खुशी करूंक वचून केल्ल्या खातीर सोमया कडेन बोक्सांनी मागया. नितळ आमी जावया. सोमयाची काकुलत म्हज्या आनी तुज्या कुडीन वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. आमकांत सोमयाच्या काकुलतीक समर्पण करया, उक्ती करया. मोगाचें न्हू, केदाळा सोमयाची काकुलत म्हज्या आनी तुज्या कुडीन वालता, आजापां करतात, अद्भुतां करतात, बरी भलायकी बरेपण आमकां मेळटा, बांदपाचो वाटो उक्त्यो जातात. तरी करून सोमयाच्या काकुलतीक समर्पण करून ती काकुलत आमी मागून घेवया. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तू सागो, अपराध मुझे दून काणी तर माकाक हिमा प्रासर दोग. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तू सागो, अपराध मुझे दून काणी तर माकाक हिमा प्रासर दोग. हिमा प्रासर दोग, हिमा प्रासर दोग. मोगाचें न्हू, एक घडी आजो आजी हांगासर आसा जाल्यार मलगडी हांगासर आसा जाल्यार 70 वर्सां वयलीं साध्य आसा जाल्यार एक घडी मुखारी आमी तुमचे खातीर मागता. पावसाईबान विशेश तरान तुमचे खातीर मागोवंक सांगलां आमकां. मागता आमी तुमचे आजो आजी जावं बरो, कोणी आजो आजी मलगडी आसा जाल्यार एक घडी तांगता जाल्यार मुखार या. उरली आमी सगळ्यां उबे रावया. कोणी मुखार येता तांचे खातीर आमी विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया. सोमयाची काकूल सकत तांच्या जिवितान वालच्याक बरी भलायकी बरेपण सोमयान तांकां दिवचे खातीर
सुमयाची आशिर्वादां तांच्या जिवितान वालच्या खातीर आज आमी ह्या भवनांचें विशेष समर्पण सुमयाक आमी करन आमी मागया तांचे खातीर मोगाचें न्हू. उरलीं सगळीं आमी दोळे धांपया. आमचो उस्वात ह्या भवनांत आमी उबारून धरया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावन पवित्र आत्म्याची सकत तांचेर आमी मागताना सगळीं आमी दोळे धांपून ह्या भावा भयणी खातीर तांचे खातीर मात न्ही मोगाचें न्हू, आमचे खातीर आमी मागताना आमच्या कुटुंबाची कोणी मालगडी आसात, आजो आजी आसात, हांगासर येवंक असाध्य जालां, तांचो उडास काडया, तांचे खातीर मागया. आमच्या बोवारी कोणी आसात, आमच्या कुटुंबान कोणी आसात, आमच्या मोगाची कोणी आसात मालगडी, तांचो उडास काडया, तांचे खातीर ह्या घडी आमी मागया. तुमच्या कडेन मागूंक सांगलां पुरो जावंक पुरो सुमयाची सकत विशेष तरान तांच्या जिवितान वालच्या खातीर एक घडी मागया. आमचींत आवय बापाय जावंक पुरो कोणी तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा तांच्या जिवितान वाळोवन दी ह्या घडये म्हूण आमी मागया. तुमी मुखार आयिल्लेनी सगळ्यां दोळे धांपा, तुमचे दोनी हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा. तुमी देवान तुमकां दिल्लीं दिरवीं, तुमची भुरगीं बाळां, तुमची नात्रां, तुमी मोलादीक मनशां, तुमी आमकां मोगाची, तुमी आमकां जाय, तुमच्या नात्रांचो तुमच्या भुरग्या बाळांचो उडास काडा. कांय इल्लें दुख येयलां, कांय इल्लें बेजार केलां जाल्यार वण्णा आज तांकां बक्षिया. तुमच्या काळजान कितें गाय आसा जाल्यार तें विसरोवन सोडा नाका, तें काणून मुखार वयचें नाका. तुमी प्रत्येक जावन आज तुमच्या काळजांत आसलें दूख बेजाराय सुमयाक सांगा. सुमयाक लागीं आयल्यात, सांगा ताका तुमचें दूख बेजाराय कितें काळजान गाय आसात, भुरग्यांनी तुमकां दुखयलां, बक्षिया. तांचे खातीर मागा, शिराप नाका, तांकां आशिर्वादां. त्या नात्रांचेर तुमच्या भुरग्या बाळांचेर आशिर्वादां मागा. तांची जिवीत नंदन जावच्या खातीर, आशिर्वादी जावच्या खातीर तुमी मालगडी भावंडां तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर, नात्रा खातीर मागा. आनी आमी हांगासर उबे आसतलीं, आमच्या आवय बापायनी, आमच्या मालगड्यांनी, आमच्या आजो आजयेनी, आमच्या सासू मायन मांवान आमकां कितेंय दुख येयलां, कितेंय बेजाराय आसा, काळजान कितें गाय आसा जाल्यार आज आमी विसरवया, आमी तांकां बक्षिया, तांचे खातीर आमी मागया. कांय शिराप नाका आमी कोणाक दिवचो, कांय वायट मागचें नाका. सुमयाचे आशिर्वाद आमी मागया. बरेपण तांच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया. सर्गीच्या आत्म्या पवित्र मोगळा जेसू देवोन ये तुझी सकत या भावनांचेर वाळय सुमया. तुझ्या आजो आजी संजोकेमानी अण्णाक आमी मान करता. तांचे फेस्त आमी आचरण करता. ह्या संदर्भार ह्या आमच्या मलगड्या भावनांक तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता. सुमया तुका खंडीत तुज्या आजो आजी मलगड्यांचो मोग आसलो, तांची तुवें खंडीत भेट केलाय, तांच्या गरजांनी तूं खंडीत पावलाय सुमया. आज आमी तुजेर पातयो ह्या भावनां खातीर मागता सुमया. ह्या मलगड्या आमच्या भाव भयणीक आपोडो, तांकां भलायकी दी, मोतीक समाधान संतोष दी. तांचे एकसूरपणा वेळार तांच्या बगलेक तूं राव. हरी एका दिसा हरी एका घडये तूं आसाय म्हणलें तांकां भोगोवंक तांकां फावो कर सुमया. तांची जिवीत दिसपतें सोलून व्हरू, तांच्या मुखल्यान रावून तांची वाट व्हरू, तांच्या फाटल्यान रावून तांची जतन कर, तांच्या कुशीनी रावून भद्रती तांकां दी, तांच्या वयर रावून तांकां आशिर्वादी दी. आनी ती सदांच आशिर्वादी जाल्ली जावंक तांकां कुमोवंक सुमया. जी कोणा खातीर ती मागतात ह्या घडये, जी कोणा खातीर ती आपोडतात भावार्थान, तांकां हरी एक लागी बरेपण दी सुमया. तांची जिवीत नंदन कर सुमया. तांचे मरीपात तुजी सकत खाकुलत वाळय सुमया. आनी त्या मरीपात ही भावंडां सदांच तांच्या जिवितान आशिर्वादी जाल्ली भावंडां जावन तांकां सांबाळ सुमया. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस. Touch them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. या भावनां खातीर तुका अर्घ दिता, होगलाप दिता. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Adore you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. तुमी पाटी वेची मोगाचें आतां आमी तेलां येता. ही तेलावणी आमी घेता आसतना सुमयाची सकत करपा आमच्या कुडीन वालतना आमकां दिसपतें देवाची खुशी करूंक, एकामेकाची गरजाक पावोवंक, सेवा करूंक, प्रत्येक जण मालगडे आमच्या भावंडांक मोगान पळोवंक, तांची जतन करूंक, तांकां सेवा दिवंक आमकां कृपा वाळोवन दी म्हणून ह्या तेलावणी वेळार आमी विशेश तरान मागया. पवित्र आत्म्याची सकत ह्या तेलावणी मरीपात आमच्या कुडीन जिवितान वाळोवन दी म्हणून परत आमी मागया. सर्गीतां देवोन ये दैविकज्ञा
देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र कर संसारी पयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी बंदराक आमी पावस संसारी पयणार आमच्या सर्गी वाटेन तूं चल सर्गी बंदराक आमी पावस सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र संसारांत्या भरला अंकार पातका वरवीं कुडी जाल्या आमची मोग काळजां मौना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जिये शिक मोवाळायेन आमकां भर दयाळ आमकां कर जिनी शांती समाधान सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र मनीस रचणाराक विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता देवा तेंचो मनीस जियेता ताका ससान जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमच्या सदां सुल पविजीनी जिये शिक सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र संसारांत्या भरला अंकार पातका वरवीं कुडी जाल्या आमची मोग काळजां मौना जाल्या अंधारू माया मोगान आमकां जिये शिक मोवाळायेन आमकां भर दयाळ आमकां कर जिनी शांती समाधान सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र सर्गी तां देवोन येन दैविकात्म्या आमकां पवित्र आमकां पवित्र
Hallelujah, 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 hallelujah. सगळं आमी दिबी घालया मोगाचें न्हू सुमयेचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता परत एक घडी आमची ते सवा कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगल्यान तांची ते सवा मलगड्या भाव भयणीक सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करून परत तांचे खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबाचेर गांवांत तशें परगांवांत आसली हर एक आमची कुटुंबां दारां परगांवांत आसलेल्यांक सुमी प्रत्येक जावन तांच्या वावरार तळा सांबाळून दी सकड वायटा विघ्नान तांची जतन करून दी बरी भलायकी तांकां दिवं दी म्हणून तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू कुटुंबांतल्या पिडेस्त मालगड्या भाव भयणीक सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया तांचे खातीर आमी मागया आनी आमचेर आमचे वैयक्तीक ते सवा मागणी परत सकड सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया ताचे आशिर्वाद सोडया गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां सत्संगना मन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्या रीती आदार्या सलवन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापा तसे स्तुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्या असेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावार्था आमेन. प्रार्थुया येसू मिया जेजो क्रिस्ता ह्या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून बोल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्गो तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो घाल जो जियेता आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना. देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाक स्तुती गावन आमी वेचें. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया
देवाची स्तुती मोगळ पुता सोवे अवघड मोरी आशीर्वाद बगेन कुचजे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी